ज्या तरेचे भयानक भिराकूळ क्रायम्स आमच्या राज्या भितर जावपा लागल्या ते पळयल्या. 2-3 तरेचे क्रायम्स फाटल्या 8 दिसां भितर गाजल्यात. एक जबाबदार कोण आनी एक जे अंडरलायनींग एक सेंटिमेंट आसता की भायल्यान येवन कोण तरी हांगा क्रायम करता, ही गजाल खरी काय कितें. सो पांडुरंग सुरवात तुजे कडच्यान करता. इतली भयानक क्रायम आनी सिरियस क्रायम, वॉट डू यू थिंक हाजे फाटलें कारण कितें. गोंया भितर अशें कितें बदल्लां की लोक पिक्चरांची स्टोरी पळोवन क्रायम करपा लागले, कोणाचे तरी घरां घुसून खून करपा लागले, रिवेंज किलिंग्स जावपा लागलीं. कितें चल्लें हें. हय, एक तुवें जो मदीं मुद्दो उपस्थित केलो की गोंया भायले येवन क्रायम करता काय म्हणून, हांव त्या मुद्द्या कडेन पयलीं येता की जे चडशे आयज क्रायम जावपा लागला गोंयांत, रेप म्हण किंवा मर्डर, थेफ्ट, डकयती, हे सगळ्यो जे केसी आसात तेजे हांवें 5 वर्सांतली स्टडी केली. म्हाका दिसता तुमचे कडेन पयलीं एक रिपोर्ट त्या संदर्भात दाखयला. त्या 5 वर्सांची स्टॅटिस्टीक घेवन जेन्ना स्टडी केल्ली तेन्ना म्हाका अशें दिसून येयलें की 60 to 70% जे एक्यूज्ड जे आसात, आरोपी जे आसात, सस्पेक्ट, हे गोंया भायले आसात. म्हणजे आमी कितेंय म्हणून भायल्यांक दोश दिता. कांय जाण म्हणटात रोखडे, कांय जाणांक मागीर पुळको येता की भायल्यांचे उलयतात म्हणून. तर आमी कितेंय उलोवप पूण हो फॅक्ट. आतां क्रिमिनलाक जात नासता, देश नासता, राज्य नासता, हें सगळें मान्य आसा. पूण गोंयांतली जी जर स्टॅटिस्टीक तुवें जर पळयली जाल्यार 60 ते 70% लोक रेप, मर्डर ह्या केसींनी जे आसात ते गोंया भायले आसा. दुसरी गजाल, पुलीस, म्हाका दिसता पुलिसांची जी यंत्रणा आमची आसा, म्हणजे ती व्हेरिफिकेशन सिस्टम जी आमचे कडेन आसा, म्हणजे झारखंडाचो किंवा बिहाराचो, युपीचो, कर्नाटकांतलो खंयचो मनीस हांगा येता, क्रिमिनल सुद्दां बॅकग्रावंड आशिल्लो, आनी तो हांगा आरामात रावता, बरो व्हायट कलर जॉब करता, आनी बऱ्या दिसांनी म्हाका लक्षांत येता की तेचो एक क्रायम आसा म्हणून. ते पुलीस हांगा येतात, ते तांकां उखलून व्हरतात. ह्यो ज्यो गजाली आसात न्ही, म्हाका दिसता खंय तरी एक मदल्या काळांत ती केल्ली CTCN कितें तरी सेंट्रल क्रायम रिकॉर्ड दवरपाचो, म्हणजे म्हाका दिसता की सिस्टम खंय तरी जाग्यार पडपाक जाय, जेणे करून व्हेरिफिकेशनाच्या वेळार त्या मनशाचो बॅकग्रावंडूय कळपाक जाय. आमकां कितें जाता, आमचे ते भाड्यांक दवरता आमी ते जे घराणे लोक, तांकां खबर ना बॅकग्रावंड आमी कोणाक दवरला तो. तेणी म्हणजे कांय वेळार नॅक्सलायट सुद्दां गोंयांत सापडला. एक्झॅक्टली, कांय वेळार नॅक्सलायट सुद्दां सापडलेले आसा. सो हे जे आसा न्हू, कांय सिस्टमीची गरज आसाच आमकां. पूण कांय गजालींक पर्याय ना प्रमोद, म्हणजे ऑप्शन ना की जे क्रायम घडपाचो आहा किंवा तो करपाचो आहा तो करतलोच. कांय लोकांक तेची मायंडसेटूच तेजेच आसता. सो चडांत चड जागृती जावप, पुलिसांनी आपलें काम मातशें बरे तरेन करप, ह्योच तेजेर उपाय आसा. आनी काय उपाय बाब, तुमकां कितें दिसता की जावपाचें पांडुरंग बाब म्हणटा तशें काय गोंय बदल्लां, ते मागीर भायली इन्फ्लक्सा लागून आसूं किंवा गोंयकारांचे स्वताच्यो टेंडन्सीज बदलपा लागल्यात. नाही, ॲक्च्युली टुरिजम स्टेट जेन्ना अशा प्रकारचे आसता, वी आर जस्ट 3700 ऑड स्क्वेअर किलोमिटर स्टेट. सो अशें स्टेटीक जेन्ना इतलें पॉप्युलेशन आनी इतलो इन्फ्लक्स येता भायल्या वेगळ्या राज्यांचो, सो अशें स्टेटीक आनी आमी अनफॉर्च्युनेटली आमी टुरिजमाचो असो मॉडेल घेतलो की जंय कसिनो, सोरो, ह्यो सगळ्यो गजाली आसात, ड्रग्स. सो बेजिकली हो जो भायल्यान लोक येता, टिपिकल मर्डर्स अथवा तुमी जर पळोवच्या खून जे जातात अथवा टिपिकली बायलांचे जे जातात, ती खुबशीं जोडपी भायल्यान गोंयाक म्हणून आयिल्ली आसतात. हॉटेलां रावता, खंयचे तरी अननोन हॉटेलांक गेस्ट हावसार रावतात आनी ते त्या चलयेक अथवा बायलेक दुसरे दीस मारिल्ली आसता. बट टिपिकली इंडियेंतल्यान जेन्ना भायर केन्नाय गोंयच्यान केन्नाय कोणा फॉरेनाक व्हरतात, जॉबा खातीर म्हणून व्हरतात, एम्प्लॉयमेंटा खातीर म्हणून व्हरतात, तशाच प्रकारचे कांय जोडप्यांक अथवा बायलांक, चलयांक बरोबर घेवन हे लोक येतात. तांकां कोण जॉबा म्हणून सांगता, कोण टुरिजमा मजा करपा म्हणून वचपा म्हणून सांगता, कोण हनीमुना म्हणून येता, आनी तो हांगा येता, 2 दीस मजा करता, ताका मारता आनी वता. टिपिकली हीच पद्दत अशी. आतां एज फार एज सेफ डेस्टिनेशन म्हणून जें आसा क्रायमा खातीर आमी जें उलयतात गोंय, दीस हॅज बीन ट्रेडिशनल. हांगा व्हडले व्हडले टेररिस्ट सुद्दां रावन गेले हाजे पयलीं. कारण बीट पुलिसींग हें जी सिस्टम आसा गोंयांत, ती केन्नाच तशी जाय तशी डेवलप जाली ना. पुलीस टॅनंटाचेर घालूं, लोक टॅनंट हाडून कोणा दवरतात, तुमी पुलिसांक कन्वे करना, ठीक आसा, पूण पुलिसांचें स्वताचें बीट पुलिसींग इंटेलिजन्स म्हणून जें आसता तें गांवांनी पावूं जाय. कित्याक आतां इंडस्ट्रियल इस्टेटी ह्यो गांवांक तेकल्यात, थंयचो मजूर आतां गांवांनी रावपा लागला, तो सिटीनीच रावता असो ना. सो आतां क्रायम पळोवशी तुमी सांग्यार, बिचोले, इंटिरियर्स जे गोंय आसा, पेडण्यां, थंय टिपिकल असल्यो क्रायम जावपा लागल्यो, कारण बॉर्डरीक इंडस्ट्रियल एरियास येता आनी थंय पुलिसेची इंटेलिजन्स थंय पावूना.
आतां थंय पावना म्हणल्यार कितें बेजिकली आन्सर इज पर विजयान काडलो तो बरो मुद्दो. आन्सर इज द टॅक्नॉलॉजी की तुमचे CCTV सर्वेलन्स सारकें जाय, गाडयांक टिंटेड ग्लासीस आसूं जायना आनी ह्यो सगळ्यो गजाली जर करीत जाल्यार निदान तुमचे बीट पुलिसींग जरी शेणलें तरी ताजो ट्रॅवर्स जो आसा मर्डरर क्रिमिनलाचो तो तरी ट्रॅक जाता. प्रिव्हेन्शन आणि डिटेक्शन प्रिव्हेन्शन आनी डिटेक्शन अदरवायज अवॉयड करतले प्रसंग हे टुरिजम असले टुरिजम स्टेटीक आमी अवॉयड करूंक शकचे ना कारण आमचो टुरिजम मॉडेलच फाल्स आसा. जल एक गजाल जी आसा सारकी इम्पॉर्टंट ती म्हळ्यार डिटेक्शनाच्या बाबतींत गोंय पुलीस हड्डी फुडें काडून सांगतात की आमी ह्यो केसी 24 आवर्सा भितर 12 आवर्सा भितर 48 आवर्सा भितर क्रॅक करता म्हण. पण प्रश्न येता तो प्रिव्हेन्शनाचो कारण इतली क्रायम्स जेन्ना घडटात तेन्ना एक प्रश्न पडटा की बाबा धाडस कसो जाता असले तरेचे क्रायम करपाचे असले तरेचे मर्डर करपाचे. डू यू थिंक आमचें डिटेक्शन इज बरें आहा कन्विक्शनाचेर मागीर या बट डिटेक्शन बरें आहा बट प्रिव्हेन्शनाच्या बाबतींत जो मुद्दो सुयशानय काडलो इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क रायट नाव. Yes, absolutely. Detection has been spot on. I mean, there are cases where we have detected within 24 hours, less than 24 hours also. But the question here is not about detection. The question here is about prevention. I think whether we are in a position to actually take control of the migrant population. If we are looking at migrant population as the primary source where we are, all these crimes have been committed. Around 70-75% of the crimes you see are committed by migrants. But तितून भितर परत तें व्हेरिफिकेशनाचें येता वेदर दीस व्हेरिफिकेशन हॅज फेल्ड वेदर देर इज अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन. म्हाका दिसता एंटायरली इट नीड नॉट बी कॉल्ड एज अ लॉ एंड ऑर्डर फेलियर बिकॉज इफ यू सी द लास्ट 5-6 murders which are happened within migrants themselves are basically their own related issues. इनफिडेलिटी आनी कितें तरी एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेर्स कशें जावन तेणी ते एकामेकाचो हे केला तितून भितर एक पुलीस कांयच करूंक शकना शकचोय ना बिकॉज इट कूड बी अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन spur of the moment could thing or it could be a cold blooded murder well planned murder where अशें जावंक शकता. पूण for the police to be tracking this 24/7 and looking at individually each migrant is impossible. तितून भितर तूं CCTV घाल आनी कितें घाल बट दीज मर्डर्स कितले कडेन तूं CCTV घालतलो. इवन इफ यू आर गोइंग टू इन्स्टॉल CCTVs at crucial locations there are bound to be murders. But if you have a system in place like for example UK, now a lot of Goans are going into UK, and migrant population is far exceeding now to what we were seeing earlier. They have their own systems in place. So visitor comes, he is under strict protocol, strict system, so that he doesn't go beyond that line. He cannot cross a certain line. The moment you cross a certain line, you are penalized, you are arrested, you are, all those measures are in place. Here, the security is very, very lax. फाल्यां तूं तरी कितें तरी करशी करून तूं तुगेलो ट्रेनीक बसून वचपाक शकता. किशोर गोंय बदलना की जालां? प्रमोद गोंय फक्त बदलोंक ना गोंय झपाट्यान बदलत चल्ला. आनी जशें आतां सुयशान सांगलें लास्ट सुयशाचें वाक्य की आमी जे टुरिजम मॉड्यूल जे आमी एडॉप्ट केल्लेलें आसा तें पुरायपणान चुकीचें आसा आनी असल्याच गजालींक प्रोत्साहन दिवपी आसा. म्हणजे एकी कडेन तूं कॅसिनो चलयतलो, ड्रग्स चलतले तातूंतल्यान प्रॉस्टिट्युशन चलतलें. ह्या तिनूय गजालीशी संबंदीत जे वेव्हार आसात त्या वेव्हाराशी संबंदीत हे मायग्रंट लोक हांगासर येयल्ले आसात. आतां एक गजाल टुरिजम हो सगळ्यान व्हडलो सेक्टर जालो आनी दुसरो इंडस्ट्रियल वर्कर्स. ह्या दोन सेक्टरान व्हडल्या प्रमाणात मायग्रंट लोक प्रमोद गोंयांत येयल्ले. आज आमचें गोंय एक्चुली खरें सामकें ल्हान. पयलीं सिटीनी हे प्रकार जाताले, आतां गांवांनी जावपाक लागले. कितें आहा की पुलीस आमी म्हणटात की पुलीस हेचेर ट्रॅक दवरूं शकना. ह्या सगळ्या गजालींचेर दुर्लक्ष करपा फाटल्यान एक व्हडलें अर्थकारण चलता. खंयच्या गांवांत खंयच्या खाचीक कोण व्हड्यान रेंव काडटा पळय ते पुलिसाक कोणी येवन सांगपाची गरज ना. थंय म्हयन्याक वचून कसो हप्तो तेच्या कडसून घेवंक जाय हें पुलिसांक सारकें कळटा. पूण त्या गांवांत कोण मायग्रंट येयल्या, ते कितले खंयसून येयल्या, तांची म्हायती ती पुलिसा कडेन नासता. तो हप्त्याक ज्या गजालीसून तांकां येणावळ येता पळय ती सिस्टम तेंची सारकी परफेक्ट चलता. एकटोय मनीस चुकाना. असो एकूय मनीस तुका मेळचो ना जो इल्लिगल बिझनस करता चुकाना. म्हणजे ही सिस्टम आमची इतली करप्ट जाल्ली आसा प्रमोद की लॉ अँड ऑर्डर बाकीचे मरू दे कितें मरकच जाय कित्याक जाय
ह्यो वृत्ती आहा पळय ही घातक आनी फाल्यां आमच्या सोसायटीक हेचो इफेक्ट जातलो. आमची भुरगीं आमी बाबा फाल्यां सुरक्षीतपणान भोंवूंक शकतात काय किंवा सुरक्षीतपणान आमच्या गोंयांत रावूंक शकता काय कितें. सेकंडली जशें जोयलान सांगलें की सिस्टम UK जर ते करूं शकता. सिस्टम कशी आसूंक जाय प्रमोद की एक डिसेंट्रलायजेशन. तुमी विलेजींचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरा. तुमच्या विलेजीन कोण नवीन लोक येयले, कोण नवीन सेटल जाले, कोण कसलो बिझनस करता तेचे रिव्यू मिटींग एवरी 3 मंथ्स पुलिसा कडेन जावपाक जाय. बाबा ह्या 3 म्हयन्यांत तुमच्या विलेजीन कोण मनीस येयले, कोण खंयच्या बिझनसान इन्वॉल्व आसा, कोण नवीन येयले. कित्याक सिस्टम जायना. कारण सिस्टम करीत जाल्यार वाटे जातले हप्त्यांचे. ते वाटे कोणाक नाका, हप्ते एकट्याकूच मेळोंक अर्थकारण अर्थकारण